करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे, अजून कसे रावले वोगे. हड्ड्यातले इळे आयज, हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे, दगदगून जाऊ दी जागे. जायात जागे, गांवकारांनो जायात जागे, जायात जागे, गांवकारांनो जायात जागे. नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आमचो आयचो पयलो विशय आसा प्रशांत भुशण गोंयांत येवन आमकां कितें सांगलें आनी नवें कितें सांगलें. तो कवी आनी राजकारणी. पळयात कितें म्हणलें तें. गोंयच्या रानांत खणींचो बलात्कार चलतालो. गोंयच्या रानांत खणींचो बलात्कार चलतालो. विमानात बसून सदां वकील भूषण पळयतालो. विमानात बसून सदां वकील भूषण पळयतालो. Problem is going on in Goa of mining, rampant, rapacious mining, which is destroying the environment here, destroying the water sources, polluting the water, and leading to the irreversible depletion of mineral resources of this area. पहले तो जो जितनी बेईमानी हुई है उसको पकड़ना पड़ेगा कि किन किन कंपनियों ने गैर कानूनी काम करे हैं, किन्होंने बेईमानी करी है, उसकी जवाबदेही तय होनी होगी. जिन्होंने इस तरह की बेईमानियां करी हैं उनकी माइंस कैंसिल होनी होगी. कर्नाटक में भी उन्होंने माइंस को 3 कैटेगरीज में रखा है और सिर्फ वही माइन अभी चालू करने की बात करी गई है जिन्होंने कोई बेईमानी नहीं करी और जिनके चलने से कोई बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर इम्पैक्ट नहीं होगा. तो अभी तो गोवा में ये सब तय करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर माइनिंग रिज्यूम करी जा सकती है. ताणें तातूंत खुबशे पॉयंट सांगले. पयली गजाल म्हणजे ही कॉल्ड द गोवन मायनिंग रेपेशियस मायनिंग. गोंयच्या मायनिंगाक विनाखणीचे जी उद्योग आसा ताका ताणें बलात्कारी उद्योग म्हणलो. बलात्कारी उद्योग म्हणजे हांव जर मायनिंग कंपनी आसत, हांव जर मिनाचेर काम करता आसत, जमनीचेर बलात्कार करून हांव मीन काडटा असो ताजो अर्थ जाता. म्हणजे सबंद आतां जे गोंयांत इतले वर्सां 60-70 वर्सां मीन जे चलिल्लें ते गोंयचे भुंयेचेर सगळे आमी गोंयचे बलात्कार करताले असो ताजो अर्थ. आतां म्हाका एक सांगात, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख अशें म्हणटात जे मायनिंगाचेर अवलंबून आसात, निंबून आसा आनी दीस रात ते धरणां धरतात आनी मोर्चे काडटात आनी दिल्लीक वचून कोणा कोणाक मेळटात. शरद पवार हांगा येवन गेलो, सगळे मायनिंग सुरू करपा जाय म्हणून. ते कितें आनीक बलात्कार करात, आनीक बलात्कार करात अशें म्हणून गोंय सरकाराक आनी भारत सरकाराक सांगतात आनी तांकां लाखांनी लोकांक बलात्कार जाल्लो जाय. गोंयांत आयलो, मिडिया मुखार दिसली म्हणजे कितें उलोवप हाजो हाका कितें अर्थ आसा. मागीर तो प्रशांत भुशण जावं आनी कोणूय जावं, आनी प्रशांत भुशण सुप्रीम कोर्टाचो वकील, ताणें उलयता आसतना सांबाळून उलोवपा जाय. ही गजाल जाली ताजे बलात्काराची. दुसरी गजाल ताणें म्हणली ती की मायनिंग सुरू करचे पयलीं गोंयांत बाबा कोणें सामकें पुरायेन बेकायदेशीर काम केलां, कोणें बेकायदेशीर काम करूं ना, हें सगळें थारावन जातकर मागीर कोणाक आमी परवानो दिवपाचो, कोणाक परवानो न दिवपाचो हें थारावचें आनी मागीर सुरू करचें म्हणून. बाकीच्यांच्यो जांकां परवानो दिवपाचो ना तांच्यो लिजीस कॅन्सल करपाच्यो. खंयचे कायद्यान बरयलां लिजीस कॅन्सल करपाक जाय म्हणून? शाह कमिशनान काय म्हणूं ना लिजीस कॅन्सल करा म्हणून. शाह कमिशनान खंयचे खंयचे लिजा खाला, खंयचे खंयचे बेकायदेशीर काम जालां हें सांगलां. म्हणटकच त्या कायद्यांत सदांच कितें आसता, कायद्यान अमकें करपाक शकता, अमकें करपाक शकना अशें म्हणून आसता. आनी जर कोणें कायदो मोडत ताका ख्यास्त कितली हेंय बी आसता. तुम्ही फॉरेस्ट कन्सर्वेशन ॲक्ट 1980 म्हणजे रान संवर्धन कायदो 1980 तातूंत कितें बरयलां की खूब अशे रानाच्यो गजाली करपाक जाय आनी अशें करपा जाय तशें करपा जाय म्हणून खुबशे कायदे नेम घाल्यात. आनी जो हे नेम मोडटा ताका 15 दिसांची ख्यास्त म्हणून कादय, 15 दिसांची कादय.
म्हणटकच एक कायदो जर 15 दिसांची कादे म्हणटात, तुमी लीज बंद करा, धंदो बंद करा म्हणून कितें म्हणटात? आमचे गोंय सरकाराचे वजन आनी माप खातें हालीं काम करपाक लागलां. पयलीं तांचे कोणें तें आसा म्हणून पसून कोणाक खबर ना. हालीं तांणी 130 दुकानांचेर धाडी घाल्यात आनी कोट्यांनी रुपयांचो माल पकडला. तो माल पकडटा कित्याक? ते कोणाची लेबल नासता, कोणाची वेट सारकी नासता, कितल्योश्योच गजाली आसता. ते कितें सगळीं दुकानां बंद करतले? दुकानां जर तुमी बेकायदेशीर काम केलां म्हणून दुकानां बंद करतले? ना. तांकां जे कायद्यांत ती ख्यास्त बरयल्या, फायन बरयले जायत ऑर कादेंत वचपाचें बंदखण बरयलें जायत, तें तांकां जातलें. तें बी कोर्टांत वचून बी तें सिद्ध जाल्यार जातलें. म्हणटकर उलयता आसतना वकिलांनी आनी राजकारण्यांनी सांबाळून उलोवपाक जाय. लिजीस कॅन्सल करा, हें करा तें करा म्हणचे परस तांणी अशें म्हणिल्लें बरें की कायद्यान जी शिक्षा, कायद्यान जी ख्यास्त घालून दिल्या ती ख्यास्त तुमकां जावपाक जाय म्हणून. तातूंत कोणाचेंच ऑब्जेक्शन, कोणाचोच विरोध आसचो ना. तिसरी आनीक एक गजाल, रान सगळें उध्वस्त केलें. आनीक उध्वस्त केल्लें रान आतां परतून मेळचें ना म्हणून पर्यावरण पेड्ड्यार जालें. रान उध्वस्त केलें म्हणजे अर्थ कितें? पयलीं म्हणजे गोंयच्यो बिनाच्यो खाणी ज्यो आसा कितल्यो रानांत आसात? सगळ्यो रानांत आसा ना, सगळ्यो रानांत ना, रानां भायर खुबश्यो आसात. तातूंत पर्यावरण सारकें सांबाळटात काय ना ती वेगळी गजाल. पूण रानांत जी मिनां आसात तांणी कायद्या प्रमाणें काम करपाक जाय आनी कायद्या प्रमाणें काम करना जर जायत जाल्यार तांकां ख्यास्त जावपाक जाय. म्हणटकर रानांत बेकायदा काम म्हणजे कितें? तुका 1 हेक्टरान तूं मीन काड म्हळ्यार तुवें 4 हेक्टरान मीन काडलें, बाकीची झाडां मारलीं, चड झाडां मारलीं. म्हणटकर इतलीं वर्सां आतां मीन चलता म्हणटकर ती झाडां कमी जावपा नाका. तुमी इंटरनेटाचेर पळया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची वेबसायट पळया, सगळें पळयात, अजुनूय गोंयांत 37% रान आसा. 37% म्हणजे गोंयची भूंय जी आसा 3700 स्क्वेअर किलोमिटर, चौखण किलोमिटर, तातूंतली सुमार 1400 स्क्वेअर किलोमिटर रानां आसात. म्हणजे 37%, 33% सरकाराची, 4% प्रायवेट लोकांची. म्हणटकर रानां जर मारलीं जायत, झाडां जर कापून उडयलीं जायत, सगळें डेजर्ट तुमी वाळवंट करून उडयलें जायत जाल्यार अजुनूय हे 37% खंयच्यान येयले. आनी आतां कितें पयलीं भशेन अदमासपणचे धांवत अशें ना. आतां ते गुगला हातूंत वयल्यान सॅटलायटांतल्यान पळोवन सॅटलायटांतल्यान इमेजीस काडटात. सारकें गुगल अर्थार पळोवपाक मेळटा तुमकां कितलीं झाडां आसा, कितें आसा, खंय दाटाय आसा, खंय रान आसा, खंय वाळवंट आसा, खंय बिल्डिंगो आसा, सगळें तुमकां सॅटलायटांतल्यान पळोवपाक मेळटा. म्हणटकर ह्यो गजाली पळय आसात न्ही, ताजेर चड अभ्यास करपाची गरज आसा. बाबा रानां खातीर मिनां खातीर कितलीं रानां पेड्ड्यार जालीं, ह्या गजालीचेर मातसो चड अभ्यास जावपाची गरज आसा. आनी ह्यो सगळ्यो गजाली अभ्यास आतां प्रशांत भुशणान अभ्यास करुना अशें आमी म्हणनात, पूण तो गोंयांत येवन कितें उलयला मिना विशीं आनी तें जर सिद्ध करपाक जाय जाल्यार सिद्ध करपाक ताका भयंकर कुस्तार जातलें. म्हणून तो प्रशांत भुशणान खंय येवन उलयता आसतना आपूण राजकारणी म्हणून उलयता काय वकील म्हणून उलयता तें पयलीं थारावचें आनी मागीर उलोवचें. प्रशांत भुशणान आनीक एक गजाल सांगली, ती म्हणजे कितें? सुप्रीम कोर्टान कर्नाटकाच्या बाबतींत सगळ्यो मिनाच्यो खाणी आसात त्यो ABC म्हूण केल्यात. म्हणजे ए म्हणजे ज्या खाणींनी सगळ्यांत कमी बेकायदा कामां जाल्यांत ती ए हातून घाल्या, ए वर्गांत घाल्या. मागीर ताज्याकी मातश्यो कमी बऱ्यो अश्यो B वर्गांत घाल्या आनी C वर्गांत घाल्या त्यो तांकां खंय कोर्ट वा भारत सरकार परतून खंय परवाने दिवचो ना मीन काडपाक अशें आयकूं येता. ABC आतां तो कितें म्हणटा? प्रशांत भुशण कर्नाटकांत जशें केलां तशेंच गोंयांतूय बी करचें. आतां म्हाका सांगात, कर्नाटक खंय आनी गोंय खंय? कर्नाटकाचे सगळे टोटल एरिया पळय आसा न्ही, वट्ट सगळी एरिया आसा ती 2 लाख स्क्वेअर किलोमिटर, 2 लाख चौखण किलोमिटर. आनी गोंयची कितली? 3700, 4000 धरात. म्हणजे गोंयच्या की कर्नाटकांत 50 पटीन चड भूंय आसा. दुसरी गजाल, पॉप्युलेशन घेयात, लोकसंख्या घेयात. गोंयची लोकसंख्या कितली? 15 लाख. कर्नाटकाची कितली? 6 कोटी आणि 11 लाख कितली तरी. म्हणजे
40-42 पटींनी चड. म्हणटकर कर्नाटकांत जे चलता ते गोंयांत कशें चलतलें? गोंयांत मेन म्हणजे गोंयच्या अर्थीक बांदावळीचो तिसरो वांटो अशें आमी म्हणटात. तिसरो वांटो न्ही जाल्यार एटलिस्ट 25% तरी आसा, कमीत कमीत 25% तरी आसा. कर्नाटकांत 30 जिल्ल्यांतल्यान फक्त 3-4 जिल्ल्यांत मेन चलता आनी ताजो अर्थीक बांदावळींत वांटो सामको उणो आसा. पूण थंय कसलीय ऑर्डर दिली जाल्यार कर्नाटकाच्या लोकसंख्येक ती बाधिकार जायना. पूण आमकां जर दियत, आमकां कसली ऑर्डर जर दियत, ताजो इफेक्ट एकदम चड जावपाक शकता, ताजो परिणाम चड जावपाक शकता. म्हणून भारत सरकारान आनी सुप्रीम कोर्टान हाजेर विचार करपाक जाय. हो जालो आमचो पयलो विशय प्रशांत भुशणाचो. आमचो दुसरोय विशय प्रशांत भुशणाचेरच आसा. पळयात पाचशे रावन. गांवकारांनो जायात जागे, जायात जागे. हो दुसरो विशय प्रशांत भुशणाचो तो लोकायुक्ताचेर. आतां प्रशांत भुशण आयिल्लो पळय न्ही गोंयांत, तो लोकायुक्ताचेर भासाभास करपाक, लोकांक समजावन सांगपाक. पूण चड उलयलो तो मिनाचेर. ताणें कितें उलयलें लोकायुक्ताचेर? कसलें भाश्य केलें? पळयात. आयलो आमकां बुद्ध दिवंक दिल्लीचो गिन्यानी. आयलो आमकां बुद्ध दिवंक दिल्लीचो गिन्यानी. खबर आसलें तेच सांगलें, आयकलें मोन्यांनी. खबर आसलें तेच सांगलें, आयकलें मात्र मोन्यांनी. They have made an amendment saying that if within 3 months it is not accepted, then it will be deemed to be rejected. Actually, it should have been, it will be deemed to be accepted. Of course, the first weakness is that the appointment of the Lokpal is by the, again, 2 politicians and 1 Chief Justice. The selection is actually by the Chief Minister, but in consultation with the Chief Justice and the Leader of Opposition. That the present government has selected or recommended an outstanding judge, Justice Sudarshan Reddy, as the first Lokpal. If that happens, he should normally be a good choice. But there is a structural defect. The Lokpal has no investigative agency of its own, or virtually has none. And therefore, it will be again forced to outsource its investigations to outside agencies. We will make a draft amendment bill to bring the Goa Lokayukta Act in line with the Uttarakhand Lokayukta bill. A broad-based selection committee, investigative machinery under its control, prosecution department under its control, the power to order transfer, suspension of government officers, recovery of loss caused. So long as the complaint is willfully vexatious and mala fide, it should be penalized. But there also some kind of balance has to be kept, because there is this fear that the Lokayukta will be appointed by the government, and if he imposes a penalty of 10 lakh, that would become a huge deterrent for even genuine and bona fide complainant. प्रशांत भुशणान गोंयांत येवन कांयच नवें सांगलें ना. तो कितें म्हणटा, 1 लाख ते 10 लाख तांकां जर शिक्षा अशी दवरत जाल्यार कोणूच म्हणटलो भ्रश्ट लोकां आड काळगाळ करचे नात. हें आमी पयलींच सांगिल्लें, आमच्या जाया जागे प्रोग्रामांतल्यान सांगिल्लें, आनी खुबशा आमच्या बिगर सरकारी संस्था गोंयांत आसात ज्यो भ्रश्टाचारा आड झगडटात तांणी बी सांगिल्लें.